सरकारी शाळा बंद करून ही सगळी सिस्टम काढून खासगी वा वेवसायिकांच्या हातान दिवपाचो सरकाराचो हेत आशिल्ल्याचो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केला। दर एकलो आमदार आणि मंत्री आपली शाळा काडटा आणि हे सरकार तांकां तेंको दिता अशें तांचें म्हणणें आसा। कितले आमदार आणि मंत्र्यांची भुरगीं सरकारी शाळांनी शिकतात ते ताणें दाखोवन दिवचे अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब सांगता। पळयात ताचें म्हणणें। प्रायमरी स्कूल तो बंद करपाक सोदता नाजाल्यार मर्ज करपाक सोदता तेका तेंच्यांनी बजेट दवरलेलो आसा ऑलमोस्ट 561 करोड 561 करोड। आता 561 करोड हो तेंच्यान जेन्ना दवरला जाल्यार ही स्कुलां बंद कित्याक करता? तुम्ही इतलो तेंका दवरलो जाल्यार ह्या 561 करोडान तुम्ही स्कुलां चलोवपाक शकना, शाळा चलोवपाक शकना, प्रायमरी स्कूल चलोवपाक सोदता। प्रूव जाता की हो सरकार प्रायमरी स्कूल गव्हर्नमेंट स्कूल जे आसा गव्हर्नमेंट एज्युकेशन सिस्टम आसा नॉट ओन्ली प्रायमरी स्कूल सगळो गव्हर्नमेंट एज्युकेशनचो सेक्टर आसा तो काडून तो प्रायव्हेटाच्या नाजाल्यार कॉर्पोरेटाच्या हातीन दिवपाक सोदता। आणि हे कॉर्पोरेट कोण हे कोणाक सांगपाची गरज ना, सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा। सगळे MLA सगळे पॉलिटिशियन आपली स्कुलां घालता, आपले हायर सेकंडरी घालता आणि गव्हर्नमेंट तांकां ग्रांट दिता, गव्हर्नमेंट तांकां सपोर्ट करता। हे गजाली चल्ला आमच्या शिक्षणाचो बाजार मांडलेलो आसा। आज गव्हर्नमेंट स्कूल जर बंद पडटा आणि प्रायमरी स्कूल जर आमचे बंद पडटा जाल्यार तेचें कारण कितें? आज आमचो सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून दिता, तुमकां एक स्कूल दाखयता, एक शाळा दाखयता। ही आयजूच आमी इन्स्पेक्शन केल्ली स्कूल हे शाळा सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतली शाळा आसा। ह्या शाळेची परिस्थिती पळयात, वयर तेचेर पावसान कापेर धापले। हो सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चराचे गजाली करता, 2000 करोड बजेट दवरता, पूण शाळेचेर प्रॉपर तांकां रूफ दिवपाक, प्रॉपर नळे घालपाक ना, टेरस घालपाक पत्रे आमी सपोर्ट करिना, कित्याक तेचो आवाज जाता, भुरग्यांक डिस्टर्बन्स जाता, गरमी जाता। सो हे रूफ घालपाक सो तेंच्या कडेन पयशे ना।